आतां हातूंत भितर म्हाका एक मनशाची चपकन याद जाली आनी तो म्हळ्यार विजय सरदेसाय. एक म्हाका बरें विजयाची जाणवपा लागलां ती खंय तरी ताणें एक कॉन्शियसली एक हिंदू आउटरीच स्टार्ट केल्या काय कितें. तो सप्तकोटेश्वराच्या देवळाक गेलो, मागीर थंय ब्रह्मेशानंदांक स्वामीक वचून मेळ्ळो, मागीर पयर सारकी ऑफिसा भितर सत्यनारायणाची पुजा घाली. लास्ट तुगेलो हांवें केन्नाय विजय सरदेसाय आनी एक असो फोटो पळयल्लो म्हाका याद जायना. ही कॉन्शियस ही जी एकूण राजकीय परिस्थिती आसा, विजय इज दॅट वे अ व्हेरी व्हेरी स्मार्ट पॉलिटिकल गाय. ही जी परिस्थिती पळोवन खंय तरी की कॉन्शियस हिंदू आउटरीच विजयान आनी गोवा फॉरवर्डान स्टार्ट केल्या काय कितें. नाही एब्सोल्युटली, कारण गोवा फॉरवर्डाची इमेजूच अशी तयार जाल्ली की गोवा फॉरवर्ड हो मायनॉरिटीक चुचकारपी पक्ष म्हणून. आणि विजयान खरेंच त्या पद्दतीन मायनॉरिटीचेर विश्वास दवरलेलो आनी ताका एक एक्सपेक्टेशन आसलें की हो घटक आपल्याक सपोर्ट करतलो. म्हणजे ज्या घटकांची काँग्रेसीन निराशा केली त्या घटका खातीर आपूण इतली व्हडली इनिशिएटीव घेतल्या, सगळ्या लोकांची आपूण टिका सहन केल्या, त्या घटकान जर आपल्याक सपोर्ट केलो जाल्यार निश्चितूच आपूण बीजेपीक टॅकल करूं शकता. पूण आमकां दिसून येयलें की मायनॉरिटी भितर इतली आयज फूट पडलेली आसा की मायनॉरिटी आयज कोणाच कडेन एकट्या कडेन रावूंक ना, सगळी कडेन स्प्रेड जाल्ल्या कारणान तेचो परिणाम म्हणून आयज बीजेपी परत सत्तेन येयली. सो ज्या हिंदू घटकाचो शत्रुत्व विजय सरदेसायन पत्करलें स्वता हिंदू आसून, ते कित्याक तेणी दवरचें पत्करचें. तेणी हिंदू कम्युनिटी भितर आपलो स्वताचो पक्ष कित्याक व्हरचो न्हू, ह्याच अनुषंगान तेणी आतांचे जे सध्याचे प्रयत्न सुरू केल्या. आणि दिस इज अ व्हेरी स्ट्रॅटेजिक आउटरीच. येस 100%. इट इज स्ट्रॅटेजी आउटरीच. Completely. See, Pramod, if you see 2022 election result, it is very clear, and Vijay also has come on record and said it, that to jikla not because of minority vote. Okay, and in fact he was disappointed that he did not get that kind of a minority vote which he expected. So इतून भितर कितें आसता की if he carries on this outreach, तेजे ते minority आसा ते पडपाचे आहा ते पडटलेच तेका vote, even next election whatever, they are dedicated vote bank of it. Now if he expands his outreach towards the majority community, definitely that is where he can have make inroads into his electoral fortunes, and he can perform better next time, and that is the way he is taking. पण म्हाका हातूंतल्यान तो मुद्दाम हो जो प्रश्न विचारपाक जाय की विजय सरदेसाय सारकी मनशाक जर ही हिंदू आउटरीच करची अशी दिसता आयची राजकीय परिस्थिती पळोवन, एक गजाल तुका जाणवता की सगळ्या राजकीय पक्षां खातीर नाव देर इज अ पयली एक रेस आसताली टू ग्रॅब दी मायनॉरिटी वोट्स. डू यू थिंक आतां एक अशी राजकीय पर्व सुरू जाला दॅट देर इज अ रेस टू ग्रॅब दी मेजॉरिटी वोट्स, वोट्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी. सामके विजय एक्चुअली 2000 फाटलें इलेक्शन जाल्लें 17 जेन्ना 3 तेजे आमदार आशिल्ले तेन्नाच विजय ही गजाल कळपाक जाय आशिल्ली, कारण तेजे तिनूय जे आशिल्ले ते तिनूय हिंदू MLA आशिल्ले. म्हणजे बाकीचे 2 आनी विजय हे 3 जाण हिंदू आशिल्ले. तेन्नाच कळपाक जाय आशिल्लें विजयाक. पूण विजय एक लिबरल्स हे घेवन वचपी ते म्हणजे तेजी ती हे आसा आयडियोलॉजी जी आसा ती मातशी हे आसल्या कारणान विजयन म्हाका दिसता की आज मेरेन दाखोवन दिवंक नाशिल्लें. पूण आत्तां काय इलेक्शन जावपाचें ना, म्हणजे लोकसभेन काय ताका चान्स पडटलो अशी गॅरंटीच ना न्ही. पूण अजून 4-4.5 वर्सां आसात फुडल्या इलेक्शनाक. सो मे बी ताजो एक प्रयत्न आसतलो की ह्या गोंयच्या राजकारणान जर तग धरपाक जाय जाल्यार तुमी म्हणटा अशें की तो हिंदू वोटर्स जे आसात म्हणजे मया सारके जाग्यार आसात तो त्या लोकां मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता हे हेतूंतल्यान म्हणजे दिसपाक लागला, संकेत मेळपाक लागला अशें. फक्त विजया पुरती उलयना दिसना, हांव म्हणटा जनरली राजकीय पक्षां खातीर आतां विजय म्हाका टक्कन याद जाली आमी उलयतनाच. पण जनरली आतां राजकीय पक्ष जे आसात तांकां एक जाणीव जावपाक लागल्या काय कितें की पयलीं जी एक रेस आसताली की टू गेट द मायनॉरिटी वोट, नाव दॅट इज शिफ्टिंग टू गेट दी वोट्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी. हिंदू मतां मॅक्झिमम जर तूं घेना आनी ती जर BJP वटेच्यान गेली जाल्यार जिखपाचो चान्सच ना. हो खंय तरी एरिथमेटीक रियलिटी ही प्रत्येकाच्या तकल्यांक उजवाड घालपाक लागल्या काय कितें. ना 100%. तूं जर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जर तूं आतां पळयशीत जाल्यार आमकां कितें दिसता की सगळी हिंदू कम्युनिटी ही BJP फाटल्यान आसा. एक्चुअली तो गैरसमज आसा, तशें ना तें स्टॅटिस्टिकली. पूण तेचो विशय आतां पळय, एके वाटेन जाली BJP, दुसऱ्या वाटेन काँग्रेस जी हिंदूंच्या कसल्याच विशयाचेर केन्नाच इनिशिएटीव घेतना आमकां दिसना. तांकां दिसता की मायनॉरिटी हो आमचो वोट बँक आनी तांकां सांबाळपाक जाय. ते करीत आसतना ते हिंदूंक दुखयतात हें काँग्रेसीच्या लक्षान येना. त्याच्या नंतर TMC येयली मदीं. TMCने आपली पॉलिसी कशी धरली की लुईझीन फालेरोक तेंच्यांनी निवडलो, म्हणजे मायनॉरिटी लिडराक निवडलो. आणि TMCच्या बाबतीन ज्या पद्दतीन BJPन एक इमेज तयार केल्ली एंटी हिंदू म्हणून ममता बॅनर्जी,
तो असो विषय जालो की थंयसरूय तो हिंदू कम्युनिटी किंवा मेजॉरिटीन कम्युनिटीक बीजेपी जर सोडलो गेल्यार एकूय असो पक्ष ना ज्या पक्षा कडेन ते वचों शकतात. MGP आसलो पूण MGPन कित्याक घाण केली ती MGPक आतां खबर आसा. सो तो जो स्पेस आसा जो हिंदू भाजपाच्या विचारसरणीचेर नाराज आसा और व्हेरी क्लियरली जो हिंदू सद्याक भाजपाक मतदान करना. करना बिकॉज वॉट एव्हर सेड अँड डन Yes. ताची टक्केवारी ही 33% तो पयली चंक काँग्रेसी कडेन आसलो. Correct. तो चंक काँग्रेसीची ही परिस्थिती पळोवन आपल्याकडे कसो येऊ शकता ह्याच्या खातीर प्रयत्न अशा पद्दतीचो विजय सरदेसाईची स्ट्रॅटेजी आणि हे विजयच करू शकता कारण आता आनीक कोणाक ते शक्य ना. आणि खंयचो पॉलिटिकल पार्टी ते करू शकता म्हाका तूं सांग. खंयचो रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सान फाल्यां जर तो स्टँड घेतलो तेंचो बेजूच हलतलो कारण तेंचो बेज जो आसा तो मायनॉरिटी आसा. जो मायनॉरिटी ज्या मायनॉरिटी कडल्यान काँग्रेसी कडल्यान जो मायनॉरिटीचो भ्रमनिरास जालो तो जो चंक मायनॉरिटी आसलो तो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. तूं म्हणटा की काँग्रेसी कडच्यान जो मायनॉरिटी वोटर पयस गेलो तो मायनॉरिटी वोटर थोडो आरजीक गेलो, थोडो आपाक गेलो, थोडो आनीक खंय गेलो, थोडो काँग्रेसी बरोबर उरलो. पण काँग्रेसी कडच्यान जो हिंदू वोटर आज पयस वता तो हिंदू वोटर ग्रॅब करपाची ही रेस. यू एग्री विथ दॅट? Absolutely. Pramod, now even the last election we have seen that minority vote has been split between RG, AAP, little bit of TMC, Congress. So four-way split, and that is the reason. And all these parties know what happened this election, especially in Salsett. If you see, it's completely clear that there is a split in vote which benefited the BJP. And this vote, what he is talking about, was एक इम्पॉर्टंट आसा भितर जोयल, जो हिंदू वोट काँग्रेसी कडच्यान पयस वता तो ग्रॅब करपाचो सगळ्यात पयली प्रयत्न बीजेपी करताच. पूण तो वचो शकना बीजेपी कडे कारण तो वेगळ्याच आयडियोलॉजीचो हय. पण तातूंत भितर जी रेस चालू आसा त्या रेसा भितर सगळ्यात पयली भारतीय जनता पक्षाचो प्रयत्न आहा की तो वोटर आपल्या वटेन हाडचो. मागीर बाकीच्या विरोधी पक्षांचो प्रयत्न आहा की आपल्या वटेन हाडचो. Kishore, there could be a benefit for the BJP here because I'll tell you, because when a voter is away from these parties and when BJP is trying, they can get the vote because हांव कितें म्हणटलो फाल्यां अरे हेंकडेन जावचें ना गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक बीजेपीकूच मारल्यार बरें. हय ना तेचो फायदो जालो तेच म्हणटा. तेचो फायदो So you basically it is the race for a Hindu vote that has gone away from Congress. Yes. Because that is the race. Right now, every opposition party should focus on that race. Well, certainly that vote being a Hindu vote, BJP is eyeing it and trying it.